नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 1.5 दिसाच्या गणपतीचे गणेश भक्तांनी केले व्हडा भक्तिभावान विसर्जन। कुडचडेच्या माड बाणसाय वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडटना अनवळखी मनशान 3 जाणांचेर केलो पिस्तुलान फारपेट। गुळी मारिल्ल्या एका मनशाक जाग्यारूच आयले मरण। गोंयांत रेंव माफियांची वाडली दहशत। गोंयांत वाडले गुन्यांव, गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था जाल्या पेड्ड्यार। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो सरकाराचेर आरोप। मयेचे इको फ्रेंडली गणपतीचे देखावे गणेश भक्तांक घालतात भुरळ। झाडां पानां फुलांचो उपयोग करून मयोकाऱ्यांनी तयार केल्यात मनमोहक देखावे। हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर चवथीची परब मनोवपाक आयल्यात गोंयांत। बाप्पा कडेन गोंयची भरभराट जावची ही आस्त म्हणटा राजेंद्र आर्लेकर। आणि जमशेदपुरात तयार जाले वट्ट गणपती बाप्पाचेच आधार कार्डाचे महत्व पटोवन दिवपा खातीर गणेशोत्सव मंडळान चालीक लायलो आगळो वेगळो उपक्रम। आणि आता खबरो विस्तारात। गणपती बाप्पा आयलो केन्ना आनी गेलो केन्ना हेच कळना। ज्या वेळार गणपती बाप्पांचें आगमन जाता त्या वेळार घरात सुख समृद्धी येता, पूण जेन्ना बाप्पा आपल्या घरा परतता तेन्ना घरांतल्यो सगळ्यो वायट शक्ती आपल्या वांगडा घेवन वयता। आयज 1.5 दिसाच्या गणपती गणेश भक्तांनी भक्तिभावान निरोप दिल्लो। तशेंच 5, 7 आनी 9 आनी 11 दिसाचे गणपतीचे हंगाम चालूच उरतले। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी कुडचडेच्या माड बाणसाय वाठारांत बेकायदेशीर रेंव खणकाम करीत आसतना 3 जाणांचेर एका अनवळखी मनशान पिस्तुलान फारपेट केलो। गुळी मारिल्ल्या एका मनशाक जाग्यारूच मरण आयलें तर दुसऱ्याक गुळी लागिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाल्यार तिसऱ्या मनशाक थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान तो वाटावलो। ही घडणूक बुधवारा राती सुमार 1:30 घडली। घडणुकेची म्हायती मेळटकीच कुडचडे पुलीस घटनास्थळार हाजीर जाले। जखमी जाल्ल्या मनशाक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। Last night, about 1:30 or so, we received information from PHC Health Center, Kuchare, that 2 persons are brought there, and out of whom one was dead and other was critically injured.
with bullet injuries. So based on this information, we went to the spot. We are there at the spot. We are doing the Panchanama. We are ascertaining the actual cause of incident, what could be the motive, and the investigation is going on. We have also called a scientific team to lift possible evidences at the spot to know the exact this place of offense and all. And So- out of the two, one person by name Yusuf Alam, age 23 years, Jharkhand, he expired, and other fellow by name Mohammad Sahu, age 33 years, he is in a critical condition. He shifted to GMC Bamboli. Victim वाड्यान रेंव काडपाक गेल्ले, एज पर द इन्फॉर्मेशन. टोटल 3 जाण आसले, 2 जाण इंजर्ड जाले. आउट ऑफ देम एकटो मेलो, दुसरो क्रिटिकल इंजर्ड आहा, तिसऱ्याक कांय इंजरी जावना. तो मागीर व्हडें घेवन येयलो आनी मागीर तेणें कडयले आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेले. गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डराच्यो सामक्यो वांद्र्यो जाल्यात हे बेरेस्तारा कुडचड्यार घडिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान स्पश्ट जाता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. कुडचड्यार बुधवारा राती एका मनशाचेर अनवळखी मनशान बेकायदेशीररित्या रेंव काडपी 3 जाणांचेर पिस्तोलान फार पेटयले. ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर पाटकार उलयतालो. तशेंच ह्या घडणुकेंतल्यान कुडचड्यार बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा हेंय उक्ताडार आयला. देखून मुखेलमंत्र्यान हाची दाखल घेवन खर कारवाय करची आनी आरोप्याक अटक करची अशी मागणी पाटकरान केल्या. पयले सुवातेर समेज गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आज सकाळी बेहद एक दुख्खाची अशी गोश्ट कुडचड्यार घडून आयल्या आनी गेल्ले काही आठवडे पयले जाल्यार जी BJPची सिनियर लिडर जाचो मर्डर जालो ताच्या वयल्यान कळून येता की ह्या राज्यांत लॉलेस राज्य जाल्लें आसा. लॉ अँड ऑर्डर इज कंप्लिटली कोलॅप्स्ड आनी आज कुडचडे ह्या भागांत इल्लिगल सँड मायनिंग चालू आशिल्लें आनी थंय कितें तरी शूटआवट जालो, गनशॉट जालो आनी तातूंत एकट्याची डेथ जाली, दुसरो GMCन एडमीट आहा. सो मुख्यमंत्र्यान हातूंत दखल घेवची आनी ताबडतोब हे कोण इन्वॉल्व आहा पळय हांकां अरेस्ट करचे. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट म्हणटा ती आय थिंक दॅट दीस इज बींग हेल्ड इन द बिहेस्ट ऑफ द ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल, कित्याक ही ताची स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी. मंत्र्याचो हात असल्या शिवाय हे असले इल्लिगल गोष्टी घडपाक शकना. सो हाजेर निलेश काब्राल मंत्री कितें एक्शन घेतलो ताबडतोब हाजेरूय हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां. दिवचल म्हालांतल्या मये वाठारांत चडशा गणेश भक्तांनी घरच्या गणपती कडेन आकर्शक सजावट केल्या. केळबाय वाड्या वयल्या दामोदर गोसावी हांणी तर शेत वा न्हंयकुशीक मेळपी लवो आनी माडाच्या चुट्टा पासून सैमीक पद्दतीन सजावट केले. जाल्यार गौरव गोसावी हांणी घरच्या गणपती कडेन गुफेचो देखावो केलो. पेपरांचो वापर करून तांणी 8 दीस मेहनत घेवन हो देखावो तयार केला अशें गोसावी फॅमिलीन सांगलां. आम्ही हे डेकोरेशन सारखे नॅचरल म्हणजे पर्यावरण हे करून केल्ले आहा. तितून थर्माकोल आणि कसले हे म्हणजे आर्टिफिशियल मेळटा ते यूज करूंक ना. फक्त लव आणि हे सूम यूज करून आम्ही हे डेकोरेशन केला आणि ही मल्ला हेजी माडाची चुट्टा यूज केली. गौरव गोसावी. वर्सात पद्दती प्रमाणे आमचो गणपती हांगा 5 दीस आसता. सो आमी हांगा अशे जायते प्रकारचे डेकोरेशन करतात. ह्या वर्सा हांवें चिंतलें की एक गुफा करपाची म्हणून आनी आमचो हो वॉटरफॉल मातसो म्हाज्या धाकट्या हांणी पयलींच केलेलो आसलो. सो आमकां तितले तितून कश्ट जाले ना. सो म्हाका दिसलो की तोय खंय तरी घालून ताकाय एक खंय तरी स्थान दिवचो म्हणून. सो हांवें चिंतलें की ते गुफेनूच ताका थंय वॉटरफॉल बसून एक बरो हे करचो म्हणून. हेचे तुमकां फातर दिसता सगळे ते सगळे पेपरा पासून केल्ले आसा. सगळे हातून काही प्रकारान बांबू यूज केल्लो आसा. सो सगळे इको फ्रेंडली आसा आनी हातून कांयच अशें हानिकारक अशें कांयच ना. हेजो मागीर जाले उपरांत तेजो कांयच खंय कोणाक हे जावचें ना. सगळें बायोडिग्रेडेबल सामान जाय जाल्यार ते मागीर पुन्हा वापर करूं येता. चवथ म्हटल्यार सगळ्या कुटुंबाक एकठांय हाडपी परब अशें हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आनी गोंयचे सुपूत राजेंद्र आल्लेकर हांणी म्हटलां. राज्यपाल आल्लेकर चवथीच्या निमतान आपल्या मूळ गांवांत म्हटल्यार दिवचल म्हालांतल्या मये गांवांत आयले. कुमारवाडो मये आशिल्ल्या मूळ घरांत ते गणपती पुजतात. गोंयच्या सगळ्या वाटेन भरभराट जावची असो गणपती बाप्पान आशिर्वाद दिवचो अशें तांणी गणपती कडेन मागलां. चवथीचो उत्सव हो सगळ्या गोंयकारांचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव आणि समस्त गोंयकार खंयसरूय आसत जाल्यार तो आपल्या ह्या उत्सवा खातीर घरान येता, गांवान येता. चवथीची परब आसाच तशी ती सगळे कुटुंबाक एकत्र हाडपी
अशा या निमतान आमी सगळेजण एक कुटुंब एकठांय येतात आणि एकामेकाचें बरेंपण बी अशें चिंतून देवाचो आशिर्वाद घेवन वतात. गणपतीच्या ह्या चवथीची परबी हांव बाकी सगळ्या आमच्या गोंयकारांक दिताच. त्याच बरोबर आमच्या गोंयची भरभराट, समृद्धी, सगळ्या प्रकारचे बऱ्यो गोष्टी ह्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे तें राजकारण आसूं, समाजकारण आसूं, परिवारांतलें कारण आसूं, नाजाल्यार आनी कितें आसूं, हाज्या खातीर बऱ्यो गोश्टींचो हांगासर उद्भव जावचो आनी हाज्या खातीर आमच्या गणरायाचे आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसचे. गोंयकारांक परत एक फाटाच्यो शुभेच्छा दिता. सध्या तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या घरा गणपती बाप्पा विराजमान जाला. चवथेच्या निमतान सगळी कडेन खोशयेचे ल्हार फाकळा. तुमकां खबर आसा की तुमचो आपुरबायेचो बाप्पा खंय रावता, ताचो जल्म केन्ना, ताचो नामो कितें, अशे साबार प्रश्न तुमकां जर पडल्या जाल्यार पळयात ही खासा खबर. 14 विद्या आणि 64 कलांचो अधिपती आशिल्लो गणपतीक सामान्य मनशाच्या दिसपट्ट्या जिणेकडेन जोडून सामाजीक संदेश दिवपी तरेतरेचे देखावे चवथेच्या निमतान पुराय देशांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां करतात. असोच एक देखावो झारखंडांतल्या जमशेदपुरात केला, जाची सध्या पुराय देशभर चर्चा सुरू आसा. ह्या देखाव्यांत गणपतीचे आधार कार्ड तयार केला. हय, गणपतीचे आधार कार्ड. तातूंत गणपतीचो फोटो आसाच, पूण ताजे वांगडा आधार कार्ड नंबर लेगीत बरयल्लो आसा. गणपतीचो नामो जाणात तुमी? ह्या कार्डार बरयल्ले प्रमाण श्री गणेश, सन ऑफ महादेव, रावपी कैलास पर्वत, वयलो माळो, मानसरोवरा लागीं कैलास असो नामो आसा. जाल्यार पिन कोड आसा 00001. मैं भी गणेश पूजा करता हूँ. मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ यूनिक करता हूँ. तो मेरे दिमाग में आया कि आधार कार्ड क्यों ना बनाए, हम इंसान का बन सकते तो भगवान का क्यों नहीं. मैंने इसी में सोच के फिर गणेश भगवान का आधार कार्ड बनवाया. क्या लगता है बनना चाहिए था आधार कार्ड? ऐसा तो नहीं बनना चाहिए था, पर मैं करने के लिए, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया गया. मैं इसलिए आधार कार्ड बनाया कि जब इंसान भगवान का आधार कार्ड बन सकता है, इससे जागरूक हो कि इंसान भी अपना आधार कार्ड बनाए. बहुत से आदमी जो अभी भी अपना आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, इससे ये होता है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपना आधार कार्ड बनाए. ह्या आधार कार्डाचेर आशिल्लो कोड स्कॅन जातकच मोबायलाचेर गणेशाची वेगवेगळी रुपां दिश्टी पडटात आनी ही रुपां पळोवन मन सामकें धादोशी जाता. खुबशे लोक सध्या ह्या गणेशाक भेट दिवन सेल्फी घेवंक लागल्यात. खरें म्हळ्यार तुमकां कोणें विचारलें की गणपती खंय रावता, जाल्यार तुमची जाप जाच्या त्याच्या काळजांत अशीच आसतली आनी हें तितलेंच खरें लेगीत आसा. पूण जर अशी कल्पना गणेशोत्सवाच्या निमतान एका देखाव्याच्या रुपात मांडून आधार कार्डाच्या म्हत्वा विशीं जनजागृताय करता जाल्यार ह्या कल्पनेची तोखणाय करूंकच जाय न्हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा गोंयांत आनी गोंया भायर व्हडा उमेदीन गणपतीचें आगमन जालें. लोकांनी फाटलो 1 म्हयनो मेहनत घेवन आपल्या घराघरांनी वेगवेगळ्या तरेची इको फ्रेंडली सजावट केली. तशेंच मांद्रे वाठारांतल्या जगन्नाथ पार्सेकर हांच्या घरांत सामानांचे साक वापरून सुंदर असो देखावो तयार केलो.
कुडचड्या पुलीस स्टेशनात बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायलो. फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून 1.5 दिसाचो गणपती आशिल्लो, मात अंदू कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान 9 दिसाचो गणपती पुजला. ह्या पुलीस स्टेशनांतलो गणपती मोराचेर बसयला. तशेंच गणपतीच्या कुशीक अयोध्येच्या राम मंदिराचो देखावो लेगीत केल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा. केप्यां सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळान व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायला. फाटली 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून 1.5 दिसाचो गणपती पुजिल्लो. ह्या काळात निर्बंध आशिल्ल्यान गणपती पुजेचेर मर्यादा आशिल्ली. वार्षिक पद्दतीन ह्याही वर्सा 7 दिसा गणपती परतून उत्सव मनयतले. तशेंच सत्यनारायणाची पुजा आसतली आनी ते उपरांत महाप्रसाद आसतलो. पळोवपाक शकता कितल्या सुंदर तरेन हो केप्याचो सार्वजनीक गणेशोत्सव केल्लेलो आसा. नारायण रुपी गणेशोत्सव हो गणपती केल्लेलो आसा. साक्षात फाटल्यान शेषनाग उबो रावला आनी त्याच्या फुडें लक्ष्मी नारायणाच्या जोड्यान म्हणजे गणेश रूप हांगासर साकेल्लेले आसा. सगळे देव देवता गणपतीच्या आगमनाक थंय येयल्लेले आसा. हे विष्णूचे सगळे अवतार तेंच्यांनी तयार केल्लेले आसा. पळोवपाक शकता वराह अवतार आसा, मत्स्य अवतार आसा, अशे सगळे विष्णूचे अवतार ह्या देखाव्यान केल्लेले आसा. तिळामणच्या सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळान मोठ्या उमेदीन गणपती पुजेक लायला. कोरोना महामारीच्या काळात निर्बंध आशिल्ल्यान गणपती पुजेचेर मातशी मर्यादा आशिल्ली, पूण ह्या वर्सा 7 दीस गणपती उत्सव मनयतले. अंदू राधा कृष्णाचो सुंदर असो देखावो थंय केला. गोंयांत तशेंच पुराय देशांत गणपतीन आगमन केलां. चवथीच्या खोशयेचे लाड सगळे कडेन पातळ्ळा. कांय जाणांनी सोबीत सुंदर डेकोरेशन करून रोशणाय करून जाल्यार थोड्या लोकांनी आटोपशीर पद्दतीन सामके सादे सरळ सजावट करून गणपतीक येवकारला. तशेंच गोंयच्या एका गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कातकरी ह्या कुटुंबान वट्ट 35 वर्सां उपरांत आपल्या घरांत गणपती बसयला. पळोवंक गेले जाल्यार कुटुंबा कडेन तांच्या स्वता खातीर रावपाक वेवस्थीत अशी जागा ना, पूण तरी आसतना गणपती विशीं भावना आनी श्रद्धेन ह्या कुटुंबान व्हडा दबाज्यान तांच्या परीन जाता तितले बरे गणपतीचे मनोभावे पुजा केल्या.
चवथ सुरू जाल्याक वेगवेगळ्या तरेचे सार्वजनीक देखावे केल्ले पळोवपाक मेळटा. पेडणेच्या लोकमान्य सार्वजनीक गणेशोत्सव विशीं वस्त मंडळाचो अमृत मंथन सुंदर असो देखावो तयार केला. जाल्यार मोरजे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान शिर्डीच्या साईबाबाचो सुंदर असो देखावो तयार केला. सार्वजनीक गणेशोत्सव निमतान मोरजे वाठारांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला. पळयात ह्या देखाव्यांची कांय खिणेचित्रां. दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। दुर्लभ विधियों के हेतु करे सागर मंथन, मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा, अमृत के लिए चवथीच्या पयलेच दिसा म्हटल्यार बुधवारा सांजे वेळार वाळपय वाठारांत पावसान बरीच धुमशाणां घातली. हवामान खात्यान बुधवारा चवथी दिसा रेड अलर्ट जारी केल्या उपरांत दनपारां पावसान धुमशाणां घालपाक सुरवात केली. जोरान वारें आनी पावस पडिल्ल्या कारणान त्या वाठारांनी व्हडली व्हडली झाडां लेगीत पडली. ताका लागून खांब्या वयले केबल तुटून पडले. एका घराचेर जाल्यार माड हुमटून पडलो दिश्टी पडटा. चड प्रमाणांत लायटीचे केबल तुटिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या लोकांक सणाचो दीस काळखान काडचो पडलो. ह्या पावसाक लागून त्या वाठारांतल्या लोकांची जीण विस्कळीत जाली. केप्यां सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक अंदू लायलो. गेली 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून 1.5 दिसाचो गणपती पुजिल्लो. ह्या काळात निर्बंध आशिल्ल्यान गणपती पुजेचेर मर्यादा आशिल्ली. वार्षिक पद्दतीन आतां ह्याही वर्सा 7 दीस गणपती उत्सव मनयतले. तुम्ही पळोवपाक शकता कशा तरेन पेडण्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हो गणपती तयार केला. विष्णू अवतार हो गणपती आसा, ताका लागून गणपतीच्या सभोवताल सगळे विष्णूचे अवतार थंय केला. पळोवपाक शकता मत्स्य अवतार तेंच्यांनी केला. कमळाचेर विराजमान जाल्लेलो हो गणपती बाप्पा आसा. केपेंचो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो हो गणपती बाप्पा विष्णू रुपात केल्लेलो आसा. तेच्या फाटल्यान शेषनाग आसा. विष्णूचे सगळे 10 अवतार थंय केल्लेले आसा. वयर पळयत जाल्यार भटुवामन आसा, मत्स्य अवतार आसा, अशे कितलेशेच गौतम बुद्ध थंय एका सायडीक केल्लेलो दिश्टी पडटा. अशे सगळे अवतार जे आसा ते विष्णूचे रुपी अवतार ह्या केप्यां सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळांत केल्लेले आसा. शेषनाग पळया कसो भव्य दिव्य असो आक्रमक दिसता. कमळ पळया कशा कमळाचेर गणपती बाप्पा विराजमान जाल्लेले आसा.
अशा तरेन हो गणपती बाप्पा हांगासर तयार केल्लो आसा. आनी सायडीक जो घोड्याचेर बशिल्लो दिश्टी पडटा तो म्हणजे कलियुगांत आतां अवतार घेवपी कल्की हांगासर केल्लेलो आसा. म्हणजे हे विष्णूचे सगळे रूप तेंच्यांनी ह्या सार्वजनीक केप्यां सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळा तर्फे साकारलेले आसा. हेचे वयल्यान कळटा की 2 वर्सां उपरांत कशे लोक उत्साहीत जावन परत एकदा आपले जे वर्स पद्दतीन गणपतीची परब मनयताले ते आतां मनोवपाक सुरवात केलेले आसा. केप्याच म्हणू नाका, प्रत्येक वाठारांत किंवा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जे पणजे सुद्दां 2 वर्सां जालीं देड दिसाचो गणपती पुजताले. पूण अंदू परतून एक फावट पणजे जाल्यार 11 दीस परतून एक फावट वर्स पद्दतीन गणपती दवरलेलो आसा. आनी हो केप्यां तर 7 दिसाचो गणपती जो तुमी पळयता, जो विष्णू रुपी कमळान बसलेलो आसा. फाटल्यान शेषनाग आसा, विष्णूचे 10 अवतार आसा, मत्स्य अवतार, ताचे सायडीक कल्की अवतार, वयर पळयत जाल्यार भटुवामन बुद्ध केल्लेलो आसा. अशे सगळे जे विष्णूचे अवतार आसा ते हांगासर पळोवपाक मेळटा. ह्या देखावांतल्यान, ह्या माध्यमांतल्यान विष्णूचे अवतार लोकां पर्यंत पावोवपाचो एक बरो असो प्रयत्न ह्या मंडळा तर्फे जाल्लेलो आसा. पळयात कसो भव्य दिव्य असो हो विष्णू रुपी अवतार गणपतीचो केल्लेलो आसा. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां पळोवयात म्हणा मोरया ही गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचे गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.